नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. धारगळे 17 वर्सांच्या भुरग्याचेर ऍसिड अटॅक करपी दोगा दुबावितांक हाडिल्ले एका हल्लेखोराक अटक बोरगो जीएमसीत प्रेम प्रकरणाच्या फाटभुंयेर हल्लो तपास चल्ला. धारगळे ऍसिड हल्ल्यावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई विजय म्हणटा गोंयचे इंडियनायझेशन हेर राज्यांनी तशेंच आता गोंयांतय युरी मागता खर ऍक्शन. मुख्यमंत्री सावंताची दिल्ली वारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाक मेळ्ळो. पणजेचे मिलिटरी आनी डेंटल हॉस्पिटल रिलोकेट करपा विशीं चर्चा. केंद्रीय मंत्री आनी फुडाऱ्यांक मेळून परत गोंयांत. मे म्हयन्यात होणा पोस्तवाड्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना लायनमॅनाक शॉक. मरणा विशीं खात्यान दिलो अहवाल. अर्थिंग रॉड सारको लावंक नाशिल्ल्यान मरण. संशोधन जायना ते संस्थेक हांव विद्यापीठ मानिना. केरळाचो राज्यपाल आर्लेकर म्हणटा गोंय विद्यापीठाक मास्टर प्लानाची गरज. विजयाचो म्हापशें जनता दरबार कायदो सुवेवस्थेवेल्यान सरकाराचेर फोग. किरणय विजयाच्या दरबारी राजकारण्यांनी जमनी घेवन खंय थर्ड पार्टी वरवीं विकल्यो दिल्लीवाल्यांक. धारगळे 17 वर्सां पिरायेच्या रिषभ शेटे म्हणटा त्या भुरग्याचेर ऍसिड हल्लो. रिषभ गंभीर जखमी. ताका जीएमसीत घाला. तो म्हापशा कॉलेजींत वचूंक म्हूण बसीक राविल्लो. हल्लो करपी स्कुटरी वेल्यान आयले आनी ऍसिड मारून फुजो. पुलिसांनी दोगांक उखलून हाडले. दोगूय दोडा मार्गा वेले. चलयेच्या बापायक धरला. ऍसिड मारपी तो. प्रेम प्रकरणाच्या फाटभुंयेर हल्लो म्हणून दुबाव. धारगळे 17 वर्सां पिरायेच्या ऋषभ शेटयेचेर ऍसिड हल्लो. ऋषभ गंभीर जखमी. तो म्हापशे कॉलेजीत वचपाक बसीक राविल्लो. स्कुटरी वेल्यान अनवळख्यान ऍसिड मारून फुज्जो. ऋषभाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. 30% भाजला म्हणून माहिती मेळटा. कायच आसलेलें की एक तरेचें कितें तरी डिफरंट एक हें जावंक ना अजून तें एसीड म्हणून म्हणजे पळय एसीड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसतलो तें एसीड आपल्याचेर पडटलें म्हणून. कळ्ळें जी पळय बालदी आतां आहा हांगासर ते व्हेरीफाय करता हें कितें दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीच आसा. एसीड म्हणून अजून ते हें जावंक ना व्हेरीफाय जावंक ना एसीड मारला काय कितें तितून कितें घालून हाडलेल्यान तें ऑयलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला. ते पळोवन ते पळय बालदी तेजी अजून तशीच आहा आनी बालदेन आनी उरलेले आसा पळय तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हें जाल्ली आसा डॅमेज जाल्ली आसा. कित्याक दोळे एकूच सायड डॅमेज जाला. एकूच सायड डॅमेज जाल्ली आहा पूण तो उलयला बी कितें जालें बंद जाल्या कितें जालें बंद अशी जाल्ली आसा पूण ते दोळे बी एक ताजो सारको हे जाल्लो. पण आतां डॉक्टर तुका हे दितले तेजे फुडें कितें कितले पर्संट बंद आतां कंडिशन कशें आसा कितले पर्संट बंद जालें 30% असो तो हे जाल्लो आसा डॅमेज जाल्लो वन सायड. मजगती घडणुके उपरांत पालकांची प्रतिक्रिया. जस्ट तो डेली कॉलेजीक वचा आसलो आनी ताका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लावंक सुद्दां ना इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जाला म्हणून हांव बेगी गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारले. हांव उलयलो तेज्या वांगडा तेडा कोणी एसीड मारले आपल्यार म्हणूंक लागलो आनी कांय ना हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेकल घेवन हांव ताका अजुनूय न्हिदलो. कितल्यांक घडलें हें सगळें 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर 50 मेरेन जालें 7:15 इन्सिडंट जालो. बस स्टँडार सोडलो बस स्टँडार म्हणजे हय खंय वचपाक कॉलेजीन वचपाक सरस्वत कॉलेजीन. या घडणुके उपरांत एसपी राहुल गुप्ता या घडणूक थळार पावलो. केस हुआ है ना उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन चल रही है. हाँ जल्दी होगा. लेकिन सर क्या कुछ क्लू मिला है जो वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे. चल रहा है बर्न्स इंजुरीज रायट ताका दोळ्यान इंजुरी आसा तशेंच चीक
आनी नाकाक ताजी इंजरी जाल्ली आसा तशेंच ताच्या उजवे वटेन जो पळय बॉडी आसा ताकाय जाल्या शोल्डर्स एंड द आर्म ऑल्सो. नाव वॉट इज इम्पॉर्टंट इज दीस बर्न्स आर डीप बर्न्स. प्रेझेंटली कंडिशन आसा ती क्रिटिकल आसा, अनस्टेबल आसा, बट वॉट एवर हॅज टू बी डन, वॉट ट्रिटमेंट इज रिक्वायर्ड has been carried out in this patient. So most of the functions are controlled by the ventilator. हाजे परिणाम आतां इमिजिएटली काय आमकां कळचे ना ते, पूण थोड्या वेळ म्हणजे दीस तरी आमकां सारके इंटेन्सिवली पळोवचें पडटा. मजगती प्रेम प्रकरणा वयल्यान ही घडणूक म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. आतां एकल्याक अटक केल्या. एका महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्गाच्या चलये वांगडा कनेक्शन आशिल्लें. कांय म्हयन्या पयलीं ह्या चलयेक खंय दुयेंसान मरण आयिल्लें. ह्या चल्यान कितेंय केलें आसुये म्हूण चलयेच्या फामिलीक दुबाव आशिल्लो. त्या दुबावांत हे पावलं उखलां आसुये म्हूण संशय. चलयेच्या बापायक निलेश देसायाक अटक केल्या. ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसलो सकाळी. तो स्कुलाक वयतालो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळी रावलो थंय. तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसिड उडयलें तेच्या तोंडार आनी तेचेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक ते कळ्ळें, तेच्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायान अटॅक केलो. तो रावपी कळणे तोडा मार आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टिमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेणे कारण कितें आसलें कारण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धारगळे एसिड हल्लो जाल्या उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फोग. विजय म्हणटा गोंयचें इंडियनायझेशन जालां. दुसऱ्या राज्यांनी जशें दिस उजवाडे हल्ले जातात तशें आतां गोंयांत जावंक लागले. भायल्यांची गोंयांत दादागिरी वाडल्या. सरकाराचेर चढाई. दुर्गादास म्हणटा पोलिसांचो भंय सोंपलो. युरी म्हणटा गुन्यांवकारांचेर एक्शन जाय. आनी आयज एसिड अटॅक म्हणलोले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता, मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर खंय. आनी ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणें जबाब दिवपा जाय. हें कित्याक जाता, कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितले सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितली म्हूण. पळय आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सदांच सांगत आयले की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डरची सिच्युएशन आसा ते दिसान दीस खंय तरी एक लोवेस्ट लेवलाक पावत आसा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स भारतीय जनता पार्टीचे पोलिसिंगान इंटरफियरन्स जाल्ल्या कारणान गोवा पुलिसांचो भंय लोकां मदीं खंय तरी कमी जाला. गोवा पुलिसा बद्दल रिस्पेक्टूय खंय तरी कमी जाला. There is no government in Goa, it looks like. हे असल्यार हांवें आयकुनूच नाशिल्लें. गोंयांत आतां वस्तू इंडियनायझेशन ऑफ गोवा. कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाता. जे कोण आयल्या तांची दादागिरी फूल इतली चल्ल्या आनी ती सरकाराचें कोल्युजन आसा. म्हाका हो BJP सरकार जो आसा हो भाशणां खूब व्हडली व्हडली दिता. CM प्रमोद सावंत जो आसा तोय भाशणां व्हडली व्हडली दिता, पण हेजेर नियंत्रण हाडपाक आजून पर्यंत हो BJPचो सरकार जो आसा तो अपयशी ठरलो आसा. हे होम डिपार्टमेंट हे अपयशी ठरलेलें आसा. One thing is certain that the law and order situation has failed. It is deteriorated. It is the worst in the history of our going. Is this Swayam-Purna? Today, the Chief Minister needs to answer whether Goa has become Swayam-Purna in drugs, in crimes, in rapes, in murders. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान ट्वीट करून सरकाराचेर फोग काडलो. पुलिसांचो भंय उरिल्लो ना. गोंयांत रेप, चोरयो, खून वाडली म्हूण दुर्गादासाचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे आशिल्ले मिलिटरी आनी डेंटल हॉस्पिटल बाकीच्या सुवातार रिलोकेट करपा विशीं मुख्यमंत्री सावंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा कडेन उलयला. गोंयांत एक सैनीक स्कूल करपा विशीं चर्चा जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली राजनाथ सिंगाक मेळून आयलो. होंडा येवपा आशिल्ल्या हेलिकॉप्टर मेंटेनन्स युनिट बेगीन चालीक लावपा विशीं खंय चर्चा जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली वचून आयलो. दिल्लीत ताणें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा कडेन म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा केली. पणजेचे मिलिटरी आनी डेंटल हॉस्पिटल हेर सुवातीर रिलोकेट करप, गोंयांत एक सैनीक स्कूल करपा विशीं चर्चा जाली. होंडा येवपा आशिल्ले हेलिकॉप्टर मेंटेनन्स युनिट बेगीन चालीक लावपा विशीं चर्चा जाली. दिल्लीत हेर केंद्रीय मंत्री आनी फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्री सांजे गोंयांत आयलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.
मे म्हयन्यांत होंडा पोस्तवाड्यात ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना लायनमॅन चंद्रू गांवकार सोंपिल्लो ते विशींचो रिपोर्ट लायटीच्या खात्यान सरकाराक दिलो. खात्याच्या रिपोर्टा प्रमाण 3 फेज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना अर्थींग रॉड 3 फेजींक लावंक जाय, मात 2च फेजींक लायिल्लो. संशोधन जायना ताका हांव विद्यापीठ मानिना. स्वता पुरतें मर्यादीत रावनासतना लोकां मेरेन पावंक जाय. समाज देशाक कितें जाय नाका तें पळोवन अभ्यासक्रम जाय. केरळाचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. सामान्याक विद्यापीठ आपलें कशें दिसूं जाय. गोंय विद्यापीठाक मास्टर प्लान जाय. विद्यापीठान 41वो फावंडेशन दीस मनयलो. गोंय विद्यापीठाचो 41वो फावंडेशन डे. केरळाचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. जंय संशोधन जायना ताका हांव विद्यापीठ मानिना. स्वता पुरते मर्यादीत रावनासतना लोकां मेरेन पावपाक जाय. समाजाक आनी देशाक कितें तरी जाय त्या विचारां घेवन अभ्यासक्रम तयार जावपाक जाय, आल्लेकार उलयलो. आमची आयची एज्युकेशनल सिस्टम जी आसा ती अजूनही व्हायब्रंट जावपाक जाय. हांव अशें म्हणना की तुमी गुरुकुल पद्दतीचें शिक्षण करात, हें करात, परंतु वी हॅव टू टेक समथिंग फ्रॉम दॅट. आणि म्हणून आय जी नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयिल्ली आसा, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020, द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, अ सेपरेट एफर्ट हॅज बीन डन टुवर्ड्स दीस. ती आमकां आमच्या संस्कृती कडेन, विचारां कडेन विथ द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी वचपाचो प्रयत्न करता. This new education policy is the first serious attempt to decolonize our education. Decolonize. तातूंतल्यान आमकां भायर सरपाचें आसा. University म्हणून we have to have a universal thought. What can we do? आमकां खबर ना पण you must have already done. आमचे MOU भायर जाल्ले आसपाक जाय. आमचे रिसर्च आसपाक जाय. Where there is no research, it cannot be called as a university. रिसर्च आसपाकच जाय. हे सगळे नवी टेक्नॉलॉजीचो उपयोग करून करपाक जाय, नाजाल्यार आमी आमचो अचिव्हमेंट कितें आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विजयाचो मांद्रे उपरांत म्हापशें जनता दरबार. लोकांचे इशू आयकूंक आमचो आवाज विजय मोहीम. कायदो सुवेवस्थेचे खंय 3 तेरा. विजयान फोक काडलो. लोकांचे इशू तो अधिवेशनांत काडटलो. आदलो आमदार किरण विजयाच्या दरबाराक राजकारणी जमीन घेतात आणि थर्ड पार्टी वरवीं दिल्लीकारांक विकतात म्हणून आरोप. लोकांचे विशय आयकून घेवपाक विजयाचो म्हापसात जनता दरबार. लोकांनी दरबाराक गर्दी. लोकांनी मांडिल्ले इशू सभाघरात काडटा म्हूण विजयाचें उतर. बरोबर हाऊस टॅक्सूय घेता. हे म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी एक इन्स्टिट्युशनलायज करप्शन करता. हे पयलोच खेप हांव हें आयकून घेता. हांव पयलीं एक टायमार म्युनिसिपल कावन्सिलर आशिल्लो. आमी केन्नाच आयकूंक ना की म्युनिसिपालिटी इन्स्टिट्युशनलायजीस करप्शन दीस वे बाय डुईंग डबल टॅक्सेशन. हें म्हापशांतूच जावंक शकता आनी हें म्हापशांत जाता हें कळिल्लें. कॅप जावचें आनी टॅक्सी परमिटां दिवची न्ही असो एक डिमांड आहा. मागीर एक खुराना म्हणून एक बिल्डर, जाका एक पॉलिटिशनान जमीन विकल्या म्हणटात, ताणें मुळवाळे जाल्यार सारकी रेपूच केल्ली आसा. बारीक लोकांचे इश्यूज आहा ते पयल्या की सगळ्या कडेन रोड वायडनींग म्हणून सांगून विरोयता. दीज आर इश्यूज दॅट कन्सर्न बार्देस. बार्देजान गोंयकारपण डायल्यूट जावपाक लागला. गोंयकार बार्देजांतलो उठपाक जाय. आदलो आमदार किरण कांदोळकारूय विजयाच्या जनता दरबाराक पावलो. सरकारान टॅक्सीकारांक खंय पिडपाचें बंद करचें. राजकारणी खंय जमनी घेवन थर्ड पार्टी वरवीं दिल्लीकारांक विकतात. जागो म्हणटा ते बायलेचो फायदो घेवन तिचो घोव बरो ना, किडनीक त्रास जालो म्हणून 5-6 वर्सां पयलीं एका व्हडल्या पॉलिटिशनान थिवेच्या जागो घेतलो म्हणून सांगता तो जागो मागीर सेकंड पार्टीक विकलो गोंयकाराकूच आनी गोंयकारान दिल्लीकाराक विकलो. आनी आयज दिल्लीकार थंय व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा. आतां तिणें फोटो दाखयले ते पळोवन आमी सरप्रायज. वाल्यांचो तुका सांगलेलो आतां सगळ्यांनी विशय. आमच्याय मतदारसंघात सेम विशय हा. टॅक्सीवाले खूब आहा आनी खास करून हांव एक नमूद करता ह्या सरकाराक, टॅक्सीवाल्यांक सतावपाचें सोडात. टॅक्सीवाले हे बहुजन समाजाचे आहात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस.
घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक गोंय आनी गोंया भायर फील्ड ट्रिपीक व्हरून नवे नवे तंत्रज्ञाना विशीं म्हायती दितले. देशभर उद्देजकां कडेन चर्चा करपाची संद उदेंत्या इंजिनियरांक मेळटली. ते खातीर गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीची GCCI कडेन कबलात जाल्या. बाबा धापो उलयलो. प्रिंसिपल म्हणटा विद्यार्थ्यांक नव्यो गजाली शिकपाची संद. Great pleasure to announce the signing of the Memorandum of Understanding between the premier chamber body in the state of Goa and between a premier Goa College of Engineering. Couple of things. One is field visits from their side to our member companies. Also workshops that we would conduct jointly so that both the industry and the academia benefit. Specific field trips maybe outside the state where we feel that the Goa College of Engineering, the students and our members can jointly go and understand processes, systems, technology, because this is the age of technology and we feel that technology plays a major role in shaping up of institutions. Working with GCCI will give us that opportunity wherein we can meet with, our students can meet with great entrepreneurs and great industrialists in Goa, because Goa is a very unique state. It has got its own challenges. We want our students to become entrepreneurs in this state. फुडल्या 10 दिसां भितर रायबंदर सोडणा रो फेरी सुरू करता. सकाळी 7 ते राती 9 मेरेन रो जाल्यार रातयां खंय पोन्न्यो फेरीबोटी चलतल्यो. न्हंय येरादारी संचालक विक्रमराजे भोसले सांगता थळाव्यांक आनी टू व्हिलरींक रो फुकट. पास आशिल्ल्या मोटारींक 15 रुपये तिकेट. रेंट कॅबांक 300 रुपया, टॅक्सीक 100 रुपया. फाटले कितलेशेच दीस रोरो फेरीची प्रतीक्षा. फुडल्या 10 दिसां भितर रायबंदर ते सोडणा रोरो फेरी सुरू करता. सकाळी 7 ते राती 9 मेरेन रोरो फेरी जाल्यार राती आखय पोन्नी फेरीबोट चलतली. सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत रोरो फेरीबोट चलतल्यो आणि 9च्या उपरांत सकाळी 7 पर्यंत आमी दुसरे 3 फेरीबोटी दवरतल्यो. सादे फेरीबोट थंय ऑपरेट करतल्यो. विथ पास कार जी आसा 4 व्हिलर ताका 15 रुपीज पर ट्रीप पडटली विथ पास. आतां 10 रुपये आसा ती 15 रुपये जातली विथ पास. आनी जेंच्या कडेन पास ना तांकां 30 रुपया दिवचे पडटले एवरी ट्रीप. मागीर LCV जी आसा 407 बी ताका पयलीं आसली 20 रुपया, आतां 100 रुपया जाल्या. रेंटल जी कार आसा रेंटल कार तांकां 100 रुपया. टुरिस्टाची ज्यो कार आसा टुरिस्ट ओन ड्रायव्ह करता ते तांकां 300 रुपया. आनी टुरिस्ट जे जॉय रायडाक वयता रोरो फेरीबोट आसा AC आनी वेल इक्विप्ड आनी फास्ट. खुबशे आमी एक्सपेक्ट करता की खुबशे टुरिस्ट लोक तितून जॉय रायडाक वयतले तेन्ना त्या टुरिस्टाक 50 रुपीज पर हेड दिवचे पडटा. ना आमी आतां ह्या विकान ह्या 8 दिसान 10 दिसान चालू करपाक सोदता. एकदा कन्फर्मेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची तर जायत. आमी कन्फर्मेशन मागला गव्हर्मेंटा कडेन इनॉग्रेशन करपाक. ती डेट फिक्स जातकच तुमकां इन्फॉर्म करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पणजे महापालिकेचे वॉर्ड डिलिमिटेशनाक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टान भायर मारली. डिलिमिटेशनाचो अधिकार सरकारान पालिका संचालकाक दिल्लो. याचिके प्रमाण तो अधिकार वेंचणूक आयोगाचो. ताचे वेल्यान याचिका घाल्ली. डिलिमिटेशन कोणें करप ते विशीं कायदो स्पश्ट ना म्हूण सरकारान आर्ग्युमेंट घालो. आतां डिलिमिटेशनाक मेकळीक. चोडणा फेरी बुडल्यार 8 दीस जाले अजून वयर सरना. न्हंय येरादारी संचालक म्हणटा फेरी भितर चिखलांत मुंगल्ल्या म्हूण काडूंक कास्तीक. आयतारा सावन साल्वेज ऑपरेशन सुरू जालां. आनीक 4-5 दीस तरी लागूं येता. फेरी काडूंक खंय 25 लाख खर्च येवपाचो अदमास. झोजा पावड्यार काम चल्लां. चोडणा बुडिल्ले फेरीबोटीक आज 8 दीस पुराय आजून वयर येना. न्हंय येरादारी संचालक विक्रमराजे भोसले म्हणटा फेरये पोंदां चिखल आशिल्ल्यान थोडोसो त्रास जाता. 4 दीस लागूं यें. ऑपरेशन उदकान जेन्ना आसता तेन्ना डिफिकल्टीज खुबशे येता. कित्याक ते अंडर वॉटर काम करचें पडटा. डायवर्स हाडून ते डायवर्सांची थंय एक म्हणजे चिखल आसा. त्या डायवर्सांक सुद्दां विजिबिलिटी क्लियर ना. चेन जर घालपाक जाय जाल्यार
इवन ड्रायव्हर्साक भितर दिसना तांकां कित्याक चिकल एब्सोल्युटली चिकल आसा सो बीइंग फेस बट वील सक्सीड. सो आनी कितलो टायम वयतलो असो? नेक्स्ट 4 days वी शूड बी एबल. 1-4 दिसांनी ती वयर येतली. वी आर ट्रायंग टू आमी ती 4 दिसांनी काडपाची ट्राय करता. सी इट इज आमी प्रिंसिपली अप्रुवल घेतला गव्हर्मेंटाचे की आतां सी इट इज नॉट लायक यू यूज दीस देर आर ट्रायल्स आर एरल मेथड बट आमी तेजे रेट्स घेतले. ह्या रेटीन आमी ह्या आतां 10 आयटमाचे रेट घेतले जाल्यार 10 आयटम काय जावचे ना तितून 4 आयटम जातले त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडल्यान बिलां घेतली. What could be the approximately the cost could be? Should be around 25 to 30 lakhs. आयज अशें कळटा की हांगासर तांकां यश आयिल्लें फेरी वयर येताली ताका जे एम्प्टी टँक्स बांदून फाटल्यान जे फेरी वयर काडपाचें काम चालू आशिल्लें तांकां थंय सक्सेस मेळटालो पूण तितल्यानच खंय तो जो बांदलेल्या टँकाची चेन सुटली आनी ती फेरी आशिल्ली तशी भितर गेली. पूण सध्या आमी पळयता की जे साल्वेज ऑपरेशन आहा तें आजुनूय चालू आसा स्टुडंटा खातीर स्वप्नतारी चोडणाचेर. 6 जुलयाक आषाढी एकादस. पंढरपूर विठ्ठलाच्या दर्शनाक लोकांची घे गर्दी. गोंयासावन कितल्योश्योच वारी पंढरपूरचे दिशेन शेकड्यांनी भाविकांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. पंढरपुरा आषाढीची नेटान तयारी चल्ल्या. विवेक प्रभूचो खासा रिपोर्ट. जुलयाक आषाढी एकादस. पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाक भाविकांची घे गर्दी. गोंयासावन जायत्यो वारी पंढरपूरच्या दिशेन शेकड्यांनी भाविकांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. आमी आयज आसात ते पंढरपूर आनी मुद्दाम जावन पंढरपूर येवपाचें कारण की खंय तरी आषाढी एकादस जाली की सगळे लोक गोंया भितर महाराष्ट्राचे लोक सुद्दां चलोन पदयात्रा काडून हांगासर दर्शनाच्या दर्शनाक येता. 6 तारखेक आषाढी एकादस आनी हांगासर भोवसंख्यान जे भाविका हांगासर जमता जे विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाक. आयज आमी पावले हांगासर खरें पण दर्शन घेवपाक लागून जर लायनीक रावले जाल्यार 9 ते 10 तास लायनीक रावचें पडटालें. त्याच प्रमाणे सपोज जर मुखदर्शन घेतलें जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी ही मुखदर्शनाची लायन ताका 1 ते 1.5 तास लागता मुखदर्शन घेवपाक. आयज 29 तारीख जर इतली गर्दी सपोज जर 6 तारखेक एकादस जाल्यार कितली गर्दी आसतली तुमी पळयात. भावीक येत आसात, लोक दर्शनाक लायनी रावत आसात आनी त्याच प्रमाणे सगळीं दुकानां हांगासर सज्ज जाल्ली आसा. ती सगळी एकंदर पळयलें जाल्यार दिसता की कितले लोक जे विठ्ठलाच्या दर्शनाक लागून हांगासर चलोन जे पयसल्यान येता ते स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप आणि जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.